ब्रेस्तारा सकाळी वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाक मणिपाल हॉस्पिटलात शिफ्ट केलो. 10 ते 10:30 म्हळ्यार ही खबर पातळ्ळी. ताका बेशुद्ध अवस्थेत हाडला म्हूण खबर. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण कार्लोसान खंय सकाळी उठून ब्रेकफास्ट केला तेन्ना ताचो जीव कासावीस जाल्ले भशेन जावंक लागलो आनी तो कोसळ्ळो, बेशुद्ध पडलो. घरच्यांनी ताका वास्को SMRCत व्हेलो. थंय ताचें कंडिशन पळोवन ताका मणिपालात शिफ्ट केलो. मणिपालात ताचेर उपचार चालू आसात. ताचो MRI जालो. ताच्या मेंदवात ब्लड क्लॉट जाल्ल्यान ताका स्ट्रोक आयलो म्हूण सुत्रां सांगतात. ताचो ब्लड क्लॉट खंय काडला. आतां स्टेबल जाय मेरेन फुडलीं 48 वरां तरी तो GMCचे न्यूरो स्पेशलिस्टांच्या ऑब्झर्वेशना खाला आसतलो. आमचे आमदार मिस्टर कार्लोस बाब फ्रॉम वास्को ते SMRCन एडमीट जाल्ले सकाळी मातशे पडले म्हणून कितें घुंवळ आयली म्हणून. फ्रॉम देर ही वॉज शिफ्टेड हियर आनी हांगा शिफ्ट करतकच ताचो आमी MRI केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की दॅर इज एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी म्हणजे ब्रेनाक जी आर्टरी मेन सप्लाय आसता ताका क्लॉट जाल्लो आसा म्हणून. एंड ही वॉज विदीन दॅट विंडो पिरियड. सो तांकां तें इंजेक्शन दिवंक मेळटा. हार्टाचें कशें आसता तशें ताजें आसता ब्रेनाचें. सो दिस इज लायक अ ब्रेन अटॅक असो आसा. ताका आमी तें इंजेक्शन दिलें. नाव ही इज स्टेबल. ही हॅज गॉट लिटल लेफ्ट सायड विकनेस बट ही इज स्टेबल आसा. आनी एक 24 वरां ताका म्हणजे 48 अवर्स आमी ICUन दवरतले. विल ऑब्जर्विंग परत जावपाक जायना म्हणून. आनी ताका डायबिटीज आनी हायपरटेन्शन आसा दॅट इज ऑल्सो नाव वेल अंडर कंट्रोल. ही इज स्टेबल. नॉट टू वरी इन इट. ओके. कम्प्लिटली आउट ऑफ डेंजर. कम्प्लिटली आउट ऑफ डेंजर म्हणजे ही स्टेबल आसा. आनी टायम वचूंक जाय. 48 अवर्स तरी इट्स इम्पॉर्टंट न्ही. म्हणजे परत जावपाक जायना आनी हें जावंक जाय म्हणजे ऑल दोज केअर वील बी टेकन. द प्रेशर हॅज टू बी मेंटेन प्रॉपरली. डायबिटीज ताजी कंट्रोल करूंक जाय. सो ही वील बी इन ICU एंड आय रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू विजीट टू मेनी इन नंबर. कित्याक 2 दीस तो मेळपाक कोणाक मेळचो ना. ओन्ली हिज फॅमिली मेंबर्स वील बी अलाउड टू गो इनसायड. खबर कळटनाच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हॉस्पिटलात पावलो. ताच्या उपरांत आजी माजी आमदार मंत्री कार्लोसाचे खबरेक पावले. मुरगांव नगरपालिकेचे कांय नगरसेवकय पावले. म्हजो मित्र आमचो BJPचो आमदार वास्कोचो कार्लोस बाब आल्मेदा हांकां एक कायज सकाळी फुडें मायनर स्ट्रोक आयलो एंड ही वॉज इमिजिएटली रश टू हॉस्पिटल टुडे मॉर्निंग. ही इज टोटली स्टेबल, अंडर ऑब्जर्वेशन आनी इमिजिएट जे नेसेसरी ट्रिटमेंट जाय आशिल्लें तेय ट्रिटमेंट चालू आसा एंड इज टोटली आउट ऑफ डेंजर. इज वेल. सकाळी हांगा तो म्हाका दिसता 9:45 पर्यंत हांगा पावला. केन्ना कितें जालें खबर आहा तुमकां? घरा कडल्यान खंय पावलो? अरावंड 8:15 ताका मातशें थोडेशें अस्वस्थ दिसपाक लागलें म्हणून इमिजिएटली ताका हॉस्पिटलांक व्हेलो थंय लोकलीच आनी थंयच्यान इमिजिएटली हांगा रेफर केलो आनी फॉर्च्युनेटली ही वॉज वेल इन टायम. आतां एज पर द सायन्स यू हॅव टू बी इन टायम फॉर द इमिजिएट ट्रिटमेंट टू स्टार्ट एंड ही वॉज व्हेरी लकी दॅट वे. ही हॅज कम टू हॉस्पिटल इन द रायट टायम एंड द रायट ट्रिटमेंट हॅज बीन स्टार्टेड. ओके. GMC doctors are all here. He was admitted there with him? No. Direct. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार.